भौशीक बांधकाम खात्याच्या उदक पुरवण खात्यान कंत्राटाचेर काम करपी खुबशे कामगार आसात, मात तांकां पगार वेळेर मेळना। काणकोण कार्यालयांत अशेच कंत्राटाचेर 79 कामगार कंत्राटांचेर काम करपी कामगारांक 6-9 म्हयने पगार दिनात म्हूण तांणी बेरेस्तारा पणजेन आझाद मैदानाचेर धरणां धरली। ह्या कामगारांक तांचो पगार उरला तो दिवचो आनी तांकां वर्कर्स लेबर सोसायटीन घेवचे अशी मागणी कामगार नेते स्वाती केरकारान केल्या। फाटले इलेक्शन जावचे पयलीं तेन्ना सीएम पार्सेकर आशिल्लो आनी PWD मिनिस्टर असलो सुदीन ढवळीकर, तेन्ना हो विशय तांच्या कडेन वेवस्थीत आमी मांडून खंय तरी आमकां एक परमनंट सोल्युशन दिवपा खातीर तांच्या कडेन रिक्वेस्ट केल्ली। आनी हेंचो इशू असो आसा की हांकां पगार आसा तो रेगुलर मेळना। काम तेंच्या कडल्यान करून घेता 365 डेज, पूण तांकां पगार जो आसा तो तांकां 3-3 म्हयने 5 म्हयने 6 म्हयने 1.5 वर्स तांकां पगार जायना। आनी पगार मागूंक गेल्यार आज करता फाल्यां करता तुमी काम करा अशें म्हणून तांकां सांगलें वता। आतां पयलींच तांकां पगार म्हणटा तो 6,000 6,500 पगार तांच्या हातान मेळटा आनी जी मिनिमम स्केल आसा ती सुद्दां तांकां लायिल्ली ना। आनी खंय तरी हे कॉन्ट्रॅक्टरांक फायदो जाता आनी हे सगळें करप्शन ह्या हितूर चल्लेलें आसा, हें आमी पयलीं हायलायट केल्लें। आनी ताच्या खातीर आमचें एक सोल्युशन आशिल्लें म्हणजे हे सगळे जे कॉन्ट्रॅक्टाचेर भुरगीं आसा जांकां आज थोड्यांक अशी 22 वर्सां जाल्लीं आसा, कोणाक 15 वर्सां जाल्या, 8 वर्सां 10 वर्सां, कोणाक 5 वर्सांच्या वयर जाल्लीं आसा, तांकां सगळ्यांक लेबर सप्लाय सोसायटी आसा थंय तांकां इन्क्लूड करचें असो आमचो डिमांड आशिल्लो, जेणे करून तांकां सगळो जो पगार आसा तो तरी तांकां वेवस्थीत मेळटलो आनी बाकीच्यो फॅसिलिटीज मेळटल्यो। सुदीन ढवळीकरान तेन्ना सगळें करता करता सांगलें आनी लास्टाक मागीर पालो पार्सेकर त्या प्रपोजलाचेर सायन मारिना आनी पार्सेकर म्हणपालो आपले एन्क्वायरी करपाक जाय, कित्याक सुदीन ढवळीकरान जाय तशें ताका कॉन्ट्रॅक्टराचे हेजेर कामगार भरल्या। हें केलें आनी लास्टाक इलेक्शन जालें आनी हो विशय थंयच उरलो। इलेक्शन जाल्या उपरांत जेन्ना पर्रीकर जेन्ना सीएम जालो तेन्ना ताणें एक असेंब्ली लास्ट असेंब्लीक ताणें एक असेंब्लीन सांगलें की जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी काम करता जांकां 5 वर्सां जाल्लीं आसा ताका आपूण फिक्स करतलो, हें ताणें एक स्टेटमेंट काडलो। तेच्या नंतर हांकां जालो होप जालो की बाबा आमी आतां फिक्स जातले, पूण आज फिक्स जालें आतां हे 2018 सोंपलें आनी 19 लागलें तरी आजून ह्या इशूचेर कांयच सोल्युशन ना। आनी आज आमकां खबर आसा की परिस्थिती गोंयान की सरकार आसा काय ना हेंच आमकां खबर ना की सरकार म्हणजे कोणाक आमी मेळपाचें। कंत्राटाचेर आशिल्ल्या ह्या कामगारांचो प्रश्न मुखेलमंत्र्या कडेन व्हरतले। मंगळार मेरेन मुखेलमंत्र्यान कितेंच निर्णय घेतलो ना जाल्यार रस्त्याचेर देंवपाची शिटकावणी केरकारान दिल्या। जो पर्यंत तांचो सगळो पगार जायना आनी परमनंट तांकां सोल्युशन मेळना, म्हणजे सद्या तरी ताजो पगार तांकां मेळूंक जाय, सगळो जो पेंडींग आसा तो सगळ्यांक, आनी तेज्या नंतरूच ते कामाक वतले। आतां कितें जालां हो बोवाळ करता म्हणून थोड्या जाणांक खंय 1 म्हयन्याचो पगार दिला, हें अशें कथा येवपा ना। ही फटिंगपणां चल्ल्या, अक्षरशः हेंची लोकांची फकाणां चल्लेली आसा आज कामगारांची। म्हणून सीएमाक आमी मेळपाचो आमचो प्रयत्न आसा। मंगळार पर्यंत आमी वाट पळयतले। मंगळारा जर तांचेर सीएमान आमचे कांयच आमची दखल घेतली ना जाल्यार आमकां फुडली एक्शन ही कडक घेवची पडटली, रस्त्यार देवचें पडटलें आमकां। 10-15 वर्सां जालीं आमी कंत्राटांचेर काम करतात, मात आमकां सरकार कायम नोकरेचेर घेना, फक्त आश्वासनांच दिल्यांत। इतलें कठीण काम करून सुद्दां पगार मात वेळेचेर मेळना अशें कामगार सप्तू वेळीपान सांगले। 12-13 वर्सांचे सुद्दां भुरगे आसा आनी इतले हार्डवर्कींग करता की काणकोण सारक्या तालुक्यान इतल्यो सायटी आसा बारीक बारीक गांवांनी आमी पंप ऑपरेट करता, वाल ऑपरेट करता, प्लंबिंगाचेंय काम करता आनी खंय जर मोठो प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमीच धांवन वयता। चापोले सारके डॅमासून ट्रिटमेंट प्लांटार जें उदक येता ती मोठी लायन 300ची लायन आसा ताका शिशे मारपाचें सुद्दां आमी काम करता आनी वेळ पडलो जाल्यार ओवर टायम सुद्दां रातचे सुद्दां रावन आमी काम करता। अशें काम करून जर आमकां पगार मेळना टायमार आनी तो सुद्दां दिता 5-6 म्हयन्याचो पगार जर आसलो जाल्यार 1 म्हयन्याचो दिता, तो बोवाळ मारलो जाल्यार दिता। गेल्या त्या दिवाळेक आमकां दिवाळे दिसाक पयले दिसाक सांजेच्या 5:00 संक पेमेंट घातला कॉन्ट्रॅक्टरान। आतां आमी शॉपिंग करप केन्ना, भुरग्यांक कपडे हाडप केन्ना आनी दिवाळी साजरी आमी करप कशें, हो आमचेर मोठो प्रश्न। म्हणून आमी फेब्रुवारी म्हयन्यान जेन्ना सीएम काणकोण गेल्ले तेन्ना सीएमा कडेन आमी हो प्रश्न मांडलेलो। तेन्ना सीएमान सांगलें तुमचें एप्रील पर्यंत आपूण सगळें काम करता, लेबर सप्लाय सोसायटीन तुमकां घालता आनी तुमचें काम करता सांगलें। आनीक एप्रील सोंपलो, नंतर आमी जुनान असेंब्ली जावचे पयले दिसाक आमी सीएमाक पर्सनल हांव मेळ्ळो आनी सीएमान तेन्ना सांगलें ना आनी थोडेशे म्हयने राव, आपल्याक सगळें तितून भितर कितें आसा पळय तें सगळें स्टडी करपाक जाय, तेजे नंतर आपूण तुमकां डिसेंबर पर्यंत तुमचें करता। आतां डिसेंबर सोंपलो,
गेले आमचे क्रिसमस जाले, न्यू इयर जाले, न्यू इयर सुद्दां आमचे काळखान गेले. पगार सामको मागून मागून मेळ्ळो ना. आनी तो काल आमकां थोड्या भुरग्यांक काल पयर एक म्हयन्याचो पगार दिलो. तो म्हणून कितें आतां म्हणून तुमी कामाक येया. पूण परत हे अशें पेमेंट करता आनी 5-6 म्हयने तेंचो पत्तोच आसना. म्हणून आमी सीएमाक परत रिक्वेस्ट करूं सोदता की 2018 सोंपलें, डिसेंबर सोंपलो, आतां 2019 लागला. निदान आतां तरी आमकां खंय तरी न्याय मेळचो ह्या हेतून आमी हांगा आझाद मैदानाचेर येयल्ले आसा की सीएमाक एक मेसेज दिवपा खातीर.